पर्यटन सुरळीतपणान जावपा खातीर नवीन प्लान हाडटले अशें पर्यटन मंत्री रोहन खंवटेन सांगला। पर्यटन धोरण, दर्यादेग वाठारांत भटकी जनावरां, टाउट्स तशेंच टॅक्सीकारांचो विशय अशा जायत्या समस्यांचेर मुख्यमंत्र्यान घेतिल्ल्या गोंय पर्यटन बोर्डाच्या बसकेत चर्चा जाली अशें मंत्री रोहन खंवटे हांणी सांगलें। गोंय पर्यटन मंडळाच्या बसके उपरांत खंवटे उलयतालो। महाराष्ट्रातल्या चंदगड मतदारसंघाचे आमदार शिवाजी पाटील चंदगडाच्या चिकन व्यावसायिकांचे प्रश्न मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंतांच्या कानार घाले। बेगीनूच चंदगड आनी गोंयच्या पोल्ट्री संघटनेची बसका घेवन दोनूय राज्यांमधल्या व्यावसायिकां मदीं निर्माण जाल्ले कोफूसांव सुटावे करपाचें आश्वासन मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी दिल्ल्याचें आमदार शिवाजी पाटील हांणी सांगलें। ऐतिहासिक महत्व आशिल्ल्या कांपाला वेल्या बांदोडकर खेळा मैदानाच्या कामाक निमणो म्हूर्त सापडलो। ह्या खेळा मैदानाचो प्रकल्प रोखडोच आमी हातांत घेतले अशी माहिती खुद्द खेळा मंत्री गोविंद गावडे हांणी दिल्या। मडगांव आणि फातोर्डे वाठारांत बेकायदेशीरपणान उबारिल्ली दुकानां गोंय प्रदूषण नियंत्रण मंडळान सील केली। उच्च न्यायालयाच्या आदेशा उपरांत प्रदूषण नियंत्रण मंडळान ही कारवाय केली। सोमारा वाटतं 16 दुकानां जाल्यार मंगळारा 4 दुकानां सील केल्यात। अठ्ठावीसावा लोकोत्सव येवपी 17 ते 26 जानेवारी मस्कती जातलो। अंदू लोकोत्सवाक देशांतल्या वेगवेगळ्या 20 राज्यांतल्यान लागीं 600 कलाकार वांटेकार जातले। तशेंच 550 स्टॉल्स आसतले जाल्यार 9000 हस्तकलाकार हाजीर आसतले।
मिरामार दर्यादेगेची सामकी चवथी काय जाल्या कोट्यांनी रुपया मोडून सरकारान मिरामार दर्यादेग वाठारात सुशोभीकरण केले मात आता सरकाराकूच मिरामार दर्यादेग वाठाराचो विसर पडला काय असो प्रश्न उप्रासला. आल्तीन अबकारी खात्याच्या बंद इमारतीत एका कुडीत रोझारियो फर्नांडीस या कर्मचाऱ्याची कूड सापडली. अबकारी खात्यान तो यूडीसीच्या पदाचेर कामाक आशिल्लो. ड्युटेर आसतना खात्याच्या बंद कुडीत गळफास लावन आपली जीव सोंपली. हाचे फाटलें नेमकें कारण अजून कळूंक ना. पुलिसांनी या घडणुकेचो पंचनामो केला आनी कूड पोस्टमॉर्टमा खातीर धाडून दिल्या. गोंय चंदगड महामार्गाचेर 2 घाट लागतात. गोंय आणि महाराष्ट्रा मदीं आशिल्लो वेवसाय आनीक वाडचो हे खातीर चंदगड वाठारांत लॉजिस्टीक पार्क करपाचो विचार आशिल्ल्याचे चंदगडचे आमदार शिवाजी पाटील हांणी सांगले. 21 जानेराक केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी वांगडा हे संदर्भात बसका जातली तेन्ना हो विशय तांच्या कानार घालतले अशेंय शिवाजी पाटील हांणी सांगलां. आपण जीटीडीसीचो अध्यक्ष जाल्या उपरांत आता महामंडळाक बरोच फायदो जाला. 2023-24 ह्या वर्सा वट्ट 45 लाख रुपयांचो महामंडळाक फायदो जाला. हे सगळे पैसे सरकाराक दिले अशी माहिती जीटीडीसीचो अध्यक्ष आणि आमदार गणेश गांवकार यांनी दिली. कुंकळ्या डीसीत येवपी फिश मिल प्लांटाक कुंकळ्ळेच्या थळाव्यांनी विरोध उक्तायला. आमच्या गांवांत कितें आसा तेंच पुरो. फिश मिल प्लांट उबारपाचो आसा जाल्यार तो आनी खंय उबारचो म्हणून थळाव्यांचो प्रश्न. हे विशीं थळावो आमदार युरी आलेमावान तेंको दीत हो प्रश्न विधानसभेत मांडपाचें आश्वासन दिलां.
आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजीक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. कदंबा महामंडळान तशेंच स्मार्ट सिटीन ट्रान्सिट कार्ड सेवा सुरू केल्या. ह्या कार्डाचो बऱ्याच लोकांक फायदो जाला, पूण जाणटे आनी कांय विद्यार्थ्यांक ह्या सेवेचो लाव घेवपाक मेळना. बशींनी प्रवास करतले जाल्यार एक तर स्मार्ट ट्रान्सिट कार्ड ना जाल्यार स्मार्ट फोन तरी जाय, पूण कांय जाणट्यांक तशेंच विद्यार्थ्यांक ह्या सेवेचो लाव घेवपाक मेळना. कोरगांवां एका जाणटेलीच्या भाटांत घुसून माड आनी माडयो कापून पोटापाणयाचो आदार नश्ट केल्ल्या प्रकरणात जाणटेलीच्या नातवान पुलिशेंत कागाळ नोंद केल्या. ह्या प्रकरणाचो फुडलो तपास चालू आसा. केशी मोबर दर्यादेग वाठारांत सुण्यांनी घास काडपाच्या घडणुकांनी वाड जाल्या. तशेंच सुण्यांचो वावर वाडला. कांय लोक ह्या सुण्यांक जेवण घालतात, मात जे दिसा तांकां जेवण मेळना तेन्ना सुणी लोकांच्या आंगार धांवून येतात. देखून दर्यादेगेर येवपी लोकांनी तशेंच पर्यटकांनी मेळप थंय सुण्यांक जेवण घालचें न्ही अशें केशी पंचायतीन सगळ्यांक कळीत केलां. खुडचड्यावेल्या तिळामळ जंक्शना कडल्या बस स्टॉपाची अनवळख्यान मोडतोड केल्या. सोमारा मध्यान राती एका लॉरी ट्रकान वॉल्त घेतना त्या बस स्टॉपाची मोडतोड केल्या असून असो दुबाव थळाव्यांनी उक्तायला. सीसीटीव्हीच्या आदाराचेर पुलिसांनी ह्या प्रकाराची चौकशी करची अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या. सैमा खातीर धांवात आनी फुडार वाचयात असो संदेश दिवपी मॅरेथॉन सर्त येता त्या 2 फेब्रुवारीक मयां जातली. अंदू दिव्यांगांक सर्तीत वांटो घेवपाक मेळटलो. मयेच्या महामाया हायस्कुलाच्या माजी विद्यार्थी संघटने वतीन हे सर्तीचे आयोजन केलां. 3, 5, 10 आणि 21 किलोमीटर अंतर अशा 4 गटात ही सर्त जातली. भुरग्यांचे तरणाट्यांची भलायकी घटमूट जावची ह्या हेतान हे सर्तीचे आयोजन केलां.
हे सर्तीक उपाट प्रतिसाद मेळटलो अशी आस्त आयोजकांक आसा. जानेवारीच्या 15 तारखेर जावपाची आशिल्ली UGC नेट डिसेंबर 2024ची परीक्षा नॅशनल टेस्टिंग एजन्सी कडल्यान फुडें धुकल्ल्या. पोंगल, मकर संक्रांती आनी हेर उत्सवांक लागून 15 जानेवारीक UGC नेट परीक्षा फुडें धुकल्ल्याचें कळटा. परीक्षेची नवी तारीख फुडें जाहीर जातली. मजगतीं 16 जानेवारीक जावपाची आशिल्ली परीक्षा आदले वेळापत्रक प्रमाणीत जातली अशें NTAन सांगलें. प्रयागराजात सध्या महाकुंभ मेळा सुरू आसा. हो धार्मीक मेळावो 46 दीस चलतलो. ह्याच फाटभुंयेर मकर संक्रांतीच्या शुभ मुहूर्तार दनपारच्या 12 मेरेन त्रिवेणी संगमात 1,60,00,000 वयर लोकांनी अमृत न्हाण केले. ह्या उपरांत घाटार साबार धार्मीक विधी लेगीत जाल्यो. तशेंच सकाळी जाल्ल्या गंगा आरतीतूय भाविकांनी व्हड संख्येन वांटो घेतिल्लो. दिवचल शहरात बसयल्ली ट्रॅफिक सिग्नल यंत्रणा फाटल्या सुमार 22 दिसांच्यान बंद आशिल्ल्यान व्हडली समस्या उप्रासल्या. सध्या येरादारीचेर नियंत्रण नाशिल्ल्यान अपघातांची शक्यताय बरीच वाडल्या. करंजाई वाठारांत रस्त्या कुशीक आशिल्लीं झाडां कातरपाचें काम महानगरपालिकेन सुरू केलां. मात थळाव्या लोकांनी हें काम आडायलां. रस्त्याच्या सामकार नव्यानच बांदिल्ले इमारतीन दर्याचें दृश्य दिसचें ह्या खातीर हीं झाडां कातरतात. तशेंच हीं झाडां कातरलीं जाल्यार ह्या वाठारांत आशिल्ल्या इमारतींचो मोल वाडटलो अशें थळाव्यांचें म्हणणें आसा. पावस सुरू जावपाक आनीक कांय म्हयने आसात. मात जानेवारीतूच झाडां कित्याक कातरतात असोय प्रश्न कांय थळाव्यांनी उप्रासला. फाटल्या वर्सा भाजपान आयोजीत केल्ले विकसीत भारत रॅलीची तयारी करतना भ्रष्टाचार जाला असो आरोप शेडो कावन्सिलाचो निमंत्रक सावियो तिरून केला. हे रॅली उपरांत कसली उदरगत जाले हें समजना अशें सावियोचें म्हणणें. ह्या प्रकाराची खोलायेन चवकशी जावची अशी मागणी सावियो तिरो हांणी केल्या.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या वांगडा अंदूच्या परीक्षा पे चर्चा सर्तीत वाटप घेवपा खातीर विक्रमी नोंदणी जाल्ली आसा. सुमार 3.25 कोटी विद्यार्थी, पालक आणि शिक्षकांनी नोंदणी केल्ली आसा. केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाच्या म्हणण्याप्रमाणे नोंदणीत जाल्ली वाड ही खूप म्हत्वाची आसा, जाका लागून प्रधानमंत्र्यांच्या ह्या उपक्रमाचो दर्जो वाडपाक मजत जाता. प्रधानमंत्री मोदींच्या परीक्षा पे चर्चा ह्या खाशेल्या उपक्रमांतल्यान परीक्षे संबंदीत ताण उणो करप हो जावन आसा. ह्या परस्पर संवादात्मक कार्यावळीत प्रधानमंत्री विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नाक संबोधित करता आणि परीक्षे कडेन आत्मविश्वास आणि सकारात्मक मानसिकतेन पळोवपा खातीर सल्लो दितात. राष्ट्रीय कार्यावळींनी लोकांचो सहभाग वाडोवपाच्या यत्नात 24 जानेवारीक नवी दिल्लीच्या कर्तव्यपथ मार्गाचेर जावपी 76व्या प्रजासत्ताक दिसा परेडाक पळोवपा खातीर सुमार 10,000 खाशेल्या सोयऱ्यांक आपयल्यात अशें संरक्षण मंत्रालयान कळीत केलां. स्वर्णीम भारताचे वास्तुकार म्हणून ह्या खाशेल्या सोयऱ्यांनी सरकारी येवजण्यांनी दिल्ले तांच्या उल्लेखनीय योगदाना खातीर वळखतात. ह्या 10,000 सोयऱ्यां मदीं सरपंच, आपत्ती वेळार खासा काम करपी कामगार, वॉटर वॉरियर, हातमाग आनी हस्तकला कारागीर आदींचो आस्पाव आसा. स्वर्णिम भारत विरासत और विकास हो प्रजासत्ताक दीस 2025च्या टॅब्ल्यू खातीरचो विशय आसा. परेडा वेळार कर्तव्य मार्गाचेर आपले टॅब्ल्यू दाखोवपा खातीर 15 राज्यां आनी केंद्रशासीत प्रदेशांची निवड केल्या. ते भायर 11 मंत्रालय आनी केंद्र सरकार खात्यांची निवड जाल्या. रेल्वे स्टेशनाचेर चालू आशिल्ल्या कामाक लागून पुणे एर्नाकुलम सुपरफास्ट एक्सप्रेस 2 म्हयन्यां खातीर रद्द जाल्या. ही रेल्वे सेवा 18 जानेवारी ते 12 एप्रिल मेरेन पुणे सांगली मार्गान बंद आसतली अशी म्हायती मुखार आयल्या. रेल्वे स्टेशनाचें काम सुरू आशिल्ल्यान प्रवाशांक हाचो त्रास जावचो न्हय म्हणूनच तर सातारा सांगली आनी मिरज मार्गावेल्यान वचपी एर्नाकुलम सुपरफास्ट एक्सप्रेस रद्द केल्ली आसा. स्ट्रोकाक लागून मरण येवप्यांमदीं जाणट्याचो आस्पाव चड आसतालो, पूण आतां परिस्थिती बदलल्या. आता देशभरात स्ट्रोकाक लागून तरणाट्यांमदीं मरण येवप्यांच्या आंकड्यांत वाड जावपाक लागल्या. कामाच्या व्यापाक लागून भलायके कडेन आडनदर जावपाक लागिल्ल्यान अशा पद्दती ल्हान पिरायेचेरूच कॅन्सर सारखे रोग तशेंच आतां स्ट्रोक येवपाचे चान्सीस चड आशिल्ल्याचें दिसून आयला. तेन्ना भलायकेची कुयदाद घेवन निरोगी रावपाचेर तरणाट्यांनी भर दिवपाची गरज दोतोरांनी उक्तायल्या. केपें कावरेपिल्ला पंचायतीच्या काडला ते काजूगोट्टार वाठारात नवीन रस्त्याचे काम सुरू जाल्ल्यान थळाव्यांना दिसलें मेळ्ळा. आयतारा मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी ह्या गांवाक पयले खेपे भेट दिली आनी नवीन रस्त्याचो बुन्यादी फातर घालो. ह्या गांवाक गोंय मुक्ती उपरांत पयल्याच खेपे नवो रस्तो मेळटलो.
आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजीक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्श तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. ह्या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठटात, खुबशीं ल्हारां उसळटात. ह्या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? ह्या दर्यान कितलीं गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात. गोमंतक टीव्ही. आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात, आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात, आमी बातम्यांची फाटपुरवण करतात, आमी तुमचे खातीर लढटात, आमी तुमच्या फाटल्यान उबे रावतात. गोमंतक टीव्ही, गोंयच्या प्रजेचो आवाज. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजीक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न